केला तशें एकामेकाचो मोग करा म्हणलो जेजूचो मंदामेंत. पूण जेजून केल्ल्या परी आमकां पेल्याचो मोग करूंक असाध्य. त्या देखून ती म्हणटा जेजूकूच आमचे मुखांत्र हेरांचो मोग करूंक सोडचें जावन आसा आमचे खरें आपोवणें. ही शिकवण मनान दवरून आज आमी काळजाचे मिसांव आत्म्याचे सल्वसांव म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करया. तशेंच समाजांतल्या दुबल्या दनसल्ल्या आनी अस्कत्यांच्या जिणेंत हो मोग पावोवंक वावुरच्या सर्व सामाजीक कार्यकर्त्यां पासत मागया. तशेंच ह्या मिसाच्या तेसावां पासून ती मागया. उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावन मिसाची सुरवात करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. बाळका जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ताका मान करूंक आनी ताची आशिर्वादां जोडूंक आनी आमा सुमेज तांचे काळजाचे मिसांव जणा जावंक आनी ओत्मो सलवार करूंक आमा सुमेजता ह्या पूण शेतांत जमू जाल्या. तर आमचे मिसांव मोगाचे हें आमच्या सालत्या जिवितांत जियोंक आमी प्रयत्न करुया आनी हेंच मिसांव आमच्या जिवितांत जियोंक जायची कृपा तोच बाळोक जेजू आमा सुमेस्तांक फावो करूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय आमी मानून घेवया. देवा लागचे बोगसाणे मागून सांगाता आमी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो असो गुन्या हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट रादोवन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगीम सदां सामकुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. Praise
प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता। ह्या जिवितांत ताची कोटसाण साकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां फावय म्हूण मागता। आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना। सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप। सक्ता भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां। मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर बसांनी उलयलो तरी म्हजी थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किनकळटल्या ताळा बरी, प्रवाद करचे देणे म्हाका आसात आनी गुपी संगतीचे पारीपण जाणवाय म्हाका आसात। वा एका कडेचो पर्वत आनी एका कडेन वससो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसा तरी म्हजी थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव कांयच न्हय। आनी सर म्हजी आस्त बोदेगच दुर्बळ्यां पासो म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकार ना। मोग ससनीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारांनी भरना, मोग मर्यादेविनी चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागा जायना, हापकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोश पावना, बगार सत जिगिरलें पळोवन संतोश पावता। मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सत म्हणटा, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता। मोग किदेंच सराना, प्रवादीचे उलोवणें हाकेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें, जानवायची देणी नपयस जातली, कित्याक आमची जानवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण। पूण संपूर्ण आसा ते आयल्या वेळार अपूर्ण आसा ते नास जातलें। हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतालो, भुरग्या बरी समजतालो आनी भुरग्या बरी चिंततालो। आतां जाणटो जाताच भुरग्यापणाचो संगती हांवें सोण सोडल्यात। आतां आमकां हारशातान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतलीं हांव। आतां थोडे थोडे मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव तांकां हांव वळखतालो। अशें आसता भावार्थ, बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बळटात, पूण हाचे मदें मोगूच श्रेश्ठ। देवाचें उतार हें देवाचें उतार। सर्वीस पोरान आपले दायज करून घेतला, तो लोक बागी। सर्वीस पोरान आपले दायज करून घेतला, तो लोक बागी। जीपसा सर्वीस पुरुष आपलो देव म्हूण वळखता, जीपचीक आपले दायज करून ताणें विंचल्या ती करीस बागी। सर्गार तांव सर्वेस्पर सगळा नदरकाल आसा,
देखून सगळे मनशाकुळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळेवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमचे डाळ. ताचे सवे आमच्या काळजाक करो संतोष भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेवून जातस जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारूंक लागलो. सिमोन जुवांच्या पुता, हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेडयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमोन जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेडयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमोन जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. देवाचे उतर हे. बाळका जेजुते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, love is the heartbeat of our faith, the essence of God himself.
मोग जावन आसा आमच्या भावार्थाची काळजावडी आनी ओ मोग देवातावन येता. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, काळी जावन आसा मोगाचे संकेत. मोग काळजातावन उपजता आनी आमच्या जिवितांत तो व्यक्त जाता आनी हर एका मनशाक ह्या संवसारांत आसच्या हर एका मनशाक मोगांत जियोंक आशा. एक ल्हानशें बाळ आवय बापायच्या मोगाक आशेता. मोग करनारा एकामेकाच्या मोगाक लालयतात आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्या मोगाक ती आशेतात. अशें हर एकलो व्यक्ती ह्या संवसारांत मोगाक आशेता म्हळ्यार सूख जावची ना. आनी ह्याच मोगांत जियोंक हर एकलो मनीस प्रयत्न करतात आनी ह्याच मोगान जियोवन आमचें जिवीत ह्या संवसारी एक सोबीत जिवीत रुपीत करूंक प्रयत्न करतात. तर ह्या मोगाचे उगम जावन आसा काळीज. आज बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयाराय जावन निमाण्या दिसाच्या नोवेनाक आमी सुमेस्त ह्या पूर्ण शेतांत हजर जाल्या आनी आयची देवस्तुती काळजाचें मिसांव आत्म्याचें साल्वसांव म्हणल्या विशीं नियाळूंक आपोवण दिता. जेजू जावन आसा देवाच्या मोगाचो संकेत आनी सांजू हांव आपल्या पत्रान अशें म्हणटा, देव जावन आसा मोग आनी ह्या मोगांत जियोंक आमा सोमेस्तांक आपोवणें आसा. देव जावन आसा मोगाचो आनी सॅक्रिफिसाचो संकेत. जेजून ह्या संवसारी जिवितांत बापाच्या मोगाची घोटसाण आमा सोमेस्तांक दाखयल्या आनी कशें बापाच्या मोगान आमी जियेचय म्हणून आमा सोमेस्तांक समजणी दिल्या. तर जेजूचें मिसांव केवल आत्म्याचें ह्या मोगाचें मात्र न्हय आसतना जेजूचें मिसांव आत्मो सलवार करचें मिसांव जावन आसलें आनी हें मिसांव जेजू क्रुसार मरोन आपणाचो जीव आमा सोमेस्तांक दिवन आमची सोडवण ताणें केल्या आनी अशें जेजून आमा सोमेस्तांचो मोग कसलो म्हणून दाखोवन दिला. आयची दोनूय वाचपां ह्या दिशेन देवाचो मोग अनुभव करूंक आनी ह्या मोगान जियोंक आनी साल्वासावाच्या वाटेन आमी सोमेस्तां आमची ल्हान ल्हान मेटां काडूंक आपोवणें दितात. क्रिस्त शिक्षणाच्या क्लासीन जाल्लें एक ल्हानशें घडीत. एक शिक्षक एका चलयाक एक ल्हानशें सवाल विचारता, देवान तुजे तावन एक मोलादीक इनाम विचारल्यार कसलें इनाम तूं देवाक दिवंक शकतलोय? तेन्ना तो चलो अशें म्हणटा, म्हजे लागीं आसचें सोबीत आनी आकर्शीत वस्तू खेळाचे वस्तू हांव देवाक दिवंक शकतलो. शिक्षक ताका मोगान पळोवन म्हणटा, तुजे लागीं बरी आलोचना आसा, पूण देव तुजे तावन आशेता खेळाची वस्तू न्हय. देव आशेता फकत तुजे तावन तुजें काळीज आनी तुजो आत्मो. हें दिवंक तूं शकताय गी. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक ल्हानशें घडीत, पूण हें घडीत आमा सोमेस्तांक आमी देवाक कितें दिवंक शकता गे म्हणल्या विशीं अवलोकन करूंक आपोवणें दिता. आमी सोमेस्त क्रिस्तांव आनी क्रिस्ताचे पाटलावदारी जाल्ल्या आमचें मिसांव एकच तें मिसांव जावन आसा काळजाचें मिसांव आनी आत्म्याचें साल्वसांव. तर ह्या विशीं थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर मोग मिसांवाची बुनयाद. लव इज द फावंडेशन ऑफ द मिशन. मोगाचें आपोवणें आमा सोमेस्तांक आसा आनी मोगाचें आपोवणें आमच्या मिसांवाची बुनयाद. अशें पयलें वाचप सांत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन मोगा विशीं सविस्तर रितीन आमा सोमेस्तांक समजणी दिता. मोग जावन आसा एक श्रेश्ठ वाट म्हणटा सांत पावलो आनी ह्याच वाटेन समकोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. कित्याक मोग जावन आसा सोंसणीक.
तो दयाळ मसर करिना, आपलीच बडाई उलयना, हंकारान बराना, स्वंत आदाय सोदिना, सगळें सोसून व्हरता, सगळें सांबाळता आनी बरवसता. खंय मोग आसा थंय द्वेश ना, खंय मोग आसा थंय कसलेंच वायट ना. असल्या मोगांत जियोंक आयचें पयलें वासाप आमा सुमेस्तांक आपोवणी दिता. जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस ह्या वाचपतान प्रेरीत जावन देवाचो मोग कितें म्हणून आपणाच्या काळजांत समजली आनी त्याच मोगांत जियोंक तिणें प्रयत्न केले आनी साल्वसांवाचें मिसांव आपल्या जिवितांत ताणें प्राप्त केलें. मोगाची आनी त्यागाची जिणे ती जियेली आनी हेंच जिवीत जियोंक आमा सुमेस्तांक आपोवणें आसा. कित्याक आमच्या मिसांवाची बुन्याद मोग आनी मोग काळजान उदेता आनी आमा सुमेस्तांच्या जिवितांत व्यक्त जाता. दुसऱ्या सुवातेर मोगाचें न्हू, मोग मिसांवांत बदलता. लव इज ट्रान्सलेटेड इंटू मिशन. मोग मिसांवान बदलता हाका निदर्शन सांत पेद्रूचें जिवीत. आयच्या वांजेलान आमी आयकलें जेजू 3 फावटी पेद्रूक सवाल करता, तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी पेद्रूची जवाब, वय सोम्या. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या सवालांत आनी ह्या जापेंत एक सत आटापून आसा. आनी कसलें तें सत? क्रिस्त थंय आसचो आमचो मोग एक खासगी सेंटिमेंटांनी आटापून ना. क्रिस्त थंय आसचो मोग आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कार्यांनी आमी व्यक्त करूंक आसा. कशें? एकामेकाची सेवा, त्यागाचें जिवीत, हेरांची जतन करची आनी देवाची बरी खबर ह्या संवसारांत प्रगट करचें. पेद्रूचें जिवीत सोबीत आसलें जाल्यार, जेजूच्या मोगान आसलें जाल्यार जायते कश्ट आनी संकश्ट ताच्या जिवितांत आसले. ताच्या जिवितांत निराशाय आसली. जेजू तावन तो फळाफळ घेता आनी 3 फावटी जेजूक तो नेगार करता. जेजूच्या क्रुसाच्या पयणा वेळी तो नपयस जाता. पूण जेजू परत ताच्या फाटल्यान येता आनी ताका सोदून येता आनी नवें तो मिसांव दिता. कसलें तें मिसांव? तें मिसांव जावन आसा काळजाचें मिसांव आनी आत्म्याचें साल्वसांव. आनी जेजूच्या मोगान पिकल्लो सांत पेद्रू जेजूचो मोग अनुभव करता आनी ताच्याच मिसांवांत ताचें जिवीत तो बदलिता आनी पवित्र सभेचो बळादी खांबोतो जाता. हाका कारण ताच्या काळजान आसलो तो क्रिस्ताचो मोग आनी हो मोग ताच्या मिसांवांत बदलता. तिसऱ्या सुवातेर मोगाचें न्हू, सांत तेरेस जेजूच्या मोगाची आनी मिसांवाची ल्हान वाट. लिजियाच्या सांत तेरेस हिच्या सांतीपणाची शताब्दी ह्या शतमानोत्सव आमी संभ्रमच्या ह्या वर्सा आमा सुमेस्तांक तिणें सम केल्ली ती ल्हान वाट एक आदर्श जावन आसा. तिच्या ल्हान मेटांनी आमचें सालतें क्रिस्ती जिवीत चलोवन जेजूचो मोग अनुभव करूंक आमा सुमेस्तांक आपोवणें आसा. सांत तेरेस तिच्या जिवितांत ल्हान ल्हान कामांनी जेजूचो मोग ती हेरांक दिवन जेजूच्या मोगाच्या मिसांवाक तिचें जिवीतच समर्पिता. ती पयशिल्ल्या गांवाक एक मिशनरी जावन वचोंक ना. बगार 4 वण्टीच्या भितर मोगाच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या जिविता मुखांतर ल्हान ल्हान कामांनी देवाचो मोग ती करता आनी देवाच्या मोगाक साक्ष जाता आनी एकामेकाचो मोग कितें म्हणून आमा सुमेस्तांक संप्या रितीन ती समजयता. क्रिस्ताचे पाटलावदर आमी जाल्याव त्या देखून आमी व्हड व्हड कामां करन देवाचो मोग करूंक साध्य ना जाल्यार ल्हान ल्हान कामांनी जेजूचो मोग ह्या संवसारी करूंक सांत तेरेस आमा सुमेस्तांक आपोवणी दिता. आनी हें केल्ल्यान आमच्या मिसांवाक नवो अर्थ आसा आनी आमच्या जिविताक नवी दिशा आसा. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बाळूक जेजूक नमान करूंक ताची आशिर्वाद जोडूंक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी ह्या पुणशेताक आमी येवनूच आसाव. आमी आमच्या जिवितान आदारचें देवा सावन भक्तीपण जेजूच्या मोगाची निशाणी
आमी ह्या मोगांत भरिल्ल्या आमी आमचें सालतें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेवंक आसा. कशें जिवी येता? पयल्या सुवातेर जेजूच्या मोगांत चलोवंक प्रयत्न करचे. आमच्या काळजाचें मिसांव जेजूचो मोग करच्यांत आटापून आसा. त्या देखून जेजूच्या मोगाची ल्हानशी साधनां जावंक आमी प्रयत्न करुया आनी सांत तेरेसा परी आमचें जिवीत मोगाचें जावन ल्हान ल्हान बेटांनी जेजूचो मोग करून एकामेकाचो मोग करूंक आमी प्रयत्न करुया. दुसऱ्या सुवातेर मोगाची सेवा. मोगाची कूस आनी कूस सेवा जावन आसा. आमच्या वाड्यांत आमच्याच कुटुंबांनी आमच्या शेजारा आमच्या फ्रिगजेंत ल्हान ल्हान सेवे मुखांतर देवाची सेवा करून एकामेकाच्या मोगाक आमी साक्ष जावं येता. आनी निमाणे बरवशाची जिणी ल्हान ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी जियोंक आमी सुमेस्तांक आपोवणे. जेजूच्या मोगान बरयल्ली आमी सुमेस्तां बरवशाची जिणी जियोंक प्रयत्न करूंक आसा. सांत पेद्रो आपणाचें मिसांव कितें म्हूण जाणा जालो. जेजूच्या कुशेक तो कल्तिमान ताणें घालें आनी अशेंच आमी सुमेस्तांक पवित्र स्नाना वरवीं देवाचें मिसांव प्राप्त जालां आनी हें मिसांव ह्या संवसारी आमी जियोंक आसा. कसलें मिसांव? मोगाचें मिसांव आनी आत्मो साल्वार करचें. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज तस्सो बाळूक जेजू आमी सुमेस्तांक एक सवाल विचारता. तूं म्हजो मोग करताय की? तर आमची जावप कसली जावन आसा? सांत पेद्रो बरी आमी जेजूचो मोग करता म्हणून ताका आमी बसोवया. जेजूच्या मोगान प्रेरीत जाल्ल्या आमी आमचें काळीज आनी आमचें जिवीत जेजूक समर्पण ताच्या मोगाच्या आनी सल्वासावाच्या मिसावान आमी वांटेली जावया. आमी हाती घेतलें भक्तीचीं कार्यां नोवेना मागणी एवकरिस्ताचें बलिदान केवळ एक धार्मीक आचरण जायनासतना आमचें सगळें जिवीतच जेजूच्या मोगाचें मिसांव जावं दी. आनी निमाणें जेजूच्या ल्हान फुलां बरी सगळें आमचें जिवीत जेजूक समर्पण मोगाचें जिवीत वेंगून मोगाचीं मनशां जावया. आनी अशें केल्ल्यान आमचें सगळें जिवीतच काळजाचें मिसांव आनी आत्म्याचें साल्वसांव जातलें. सुम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझें ह्या उरल्या वयनास घे तूं सुम्या काळीज मुझें सारकी तुझी मोगान तुझा तू देव घे सुम्या जीवन मुझे जी म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझें ह्या उरल्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. हयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मानभोव मान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नामी तुका जय. उंसर्गी तुका जय. बाप्पा क्रोस तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच पुरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्तें कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वाडवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगुट परगटोया. जिसू मेलो, जिसू जीवन साला, जिसू नव्या येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन साला, जिसू नव्या येतलो. बाप्पा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरी देवाचे माई संगाती, भगवंत जुजे तिचो पोती, भगवंत धर्मदूता, लिसियेचें सांतेरेज आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
काळसाचें मिसांव जण जावन आत्म्याचें सल्वसांव करूंक जाय आसची ससाय तस्सो जेसू क्रिस्त आमा सोमेस्तांक फावो करूनी म्हणून जेसून शिकयल्या मागण्या मुखांतर मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमच्या तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रकटेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी समेस्तां सुभागी. म्हाका भावना पूण तुज्या उसराणस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सोम्या मुझ्या हांव तुजी शेळी मासरग तुझे बदलता मुजी जिणी तुवें जोसो केलाय मोग मोसो मुझ्यान करूंक जायना तरी तुजो तूं जाणाय
कितलो मोग करता पेटोवन काळजान बरवोशा सोजो सोम्या मुच्या हांव तुजी शेळी मासरग तुझे बदलता मुजी जिणी तुवें जसो केलाय मोग मुजो मुज्यान करूंक जायना तरी तुजो तूं जाणाय कितलो मोग करता पेटोवन काळजान बरवोशा सोजो सोम्या मुच्या हांव तुजी शेळी मासरग तुझे बदलता मुजी जिणी तुवें जसो केलाय मोग मुजो मुज्यान करूंक जायना तरी तुजो तूं जाणाय कितलो मोग करता पेटोवन काळजान बरवोशा सोजो सोम्या मुच्या हांव तुजी शेळी मासरग तुझे बदलता मुजी जिणी तुवें जसो केलाय मोग मुजो मुज्यान करूंक जायना तरी तुजो तूं जाणाय कितलो मोग करता पेटोवन काळजान बरवोशा सोजो तूं जाणाय की मोग करता पेटोवन काळजान बरवोशा सोजो प्रार्थुया. प्रिदेवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवचेणे पसोतो ओ दिनवासो यज्ञ संभ्रमून जेसूच्या नांवान आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतां. जेसूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकोणूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागतां. त्यास तुज्या पुता जेजूचें नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वड उपकार. ते करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, बाळका जेजूच्या ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आचरण करच्या वार्षिक फेस्ताच्या तयारेचो निमाणो दीस. 9 दिसांचें नवें आमी आदारलें आनी फाल्यांच्या आनी परवांच्या दिसा दाबाजेक परब आमी संभ्रमते आसा. आनी ह्या 9 दिसांनी बुरवश्याची यात्रिका जावचे थंय देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करचे सांगता. सांत तेरेजाचें सांगातपण आमी जोडलें. हांवें तुमकां म्हणलें आसा, केन्ना खंयचें एक काम करतना वा खंय एक येताना जर आमकां एकलो गायड आसा, जर आमकां एक मार्गदर्शक आसा, जर आमकां कोणी एकलो कितें सांगचो आसा जाल्यार तें पयन तें काम बऱ्यान जाता.
आनी ह्या दिशेन बुरवुशाची मनशां आमी जावच्याक सांत तेरेज आमकां कशें आदर्श गे म्हणो कशें आमचें हात धरून तें चलयता गे म्हणो ह्या 9 दिसांनी आमी नियाळ केलो. आज क्रेस्त दीस आसा आनी आयचो विशय आसा काळजाचें मिसांव आत्म्याचें साल्वसांव. कोण असो आत्मो? कोण असो आत्मो? म्हजोच. करेक्ट. पयलें म्हजोच. पूण आमकां आनी एकल्याच्या आत्म्याचें साल्वार करचें मिसांव आसा. कशें आमी आमचो आत्मो साल्वार करूंक प्रयत्न करतांगे तशें आनी एकल्याचो आत्मोय साल्वार करूंक एक वर्तें मिसांव आसा आनी तें आज आमी जाणा जाते आसा. पळया सांत तेरेज हांवें तुमकां हाच्या आदीं सांगिल्लें आसा एक भितरली माद्र. तिणें खंय ताच्या भायर वचोंक ना पूण ती आज मिसांवाची पात्रोन. मिसांवाची हांगा पळया तुमी मिसांवाचे पात्रोन. कित्या खातीर कोवेंता भितरच सासून तिणें सकड कामां आत्मे साल्वार करचे खातीर केल्लें. तें ल्हानशें आसतनाच थंयसर एकलो फाशेक वळख जाल्लो एकलो सोर आसलो. ताचें नांव प्रांझेनी म्हणून. ताचें पिंतूर तुमी ते एक्झिबिशनाक गेल्ल्या वेळार थंयसर पळयतात. आनी हें धाकटुलें थेरेज ह्या मनशान मोरच्या पयलें जाल्यार जेजूक वळखचें म्हूण तें मागतालें. दीस रात मागतालें. आनी आखरेक त्या मनशाक पाशेक वरच्या पयलें तो थंयसर आसल्या एका याजकाच्या हातांतलो खुरीस ओडटा आनी उमो काण घेता. पळया सांत तेरेजाचें मागणें कशें ह्या सोराचे आत्मो बचाव करी लागलें गे म्हूण. आनी हें मिसांव आमकां हर एकल्याक आसा. हांव म्हज्या भावाचो राखणो गे म्हूण आमी कोणीय सुकारे मारूंक जायना. आमी हर एकले आमच्या भावाचो आमच्या भयणीचो राखणो. कशें आमी आमचो आत्मो साल्वार करतांगे तशेंच हेरांच्या बऱ्याकी आमी वावरूंक आसा. तांणी साल्वसांव जोडच्याक आमी हातेरां जावंक आसा. ह्या दिशेन सांत तेरेज आनी हेचें वाचप आमकां आपोवणी दिता. हे मिसांव आमकां जिवितांत जिवंक तीच तेरेज आदार दिवं दी. आनी ह्या दिसा आमी सर्व समाज सेवकांचो जिबलेव आचरण करता. समाज सेवकांचें काम तेंच न्ही गे. आपणा तें कितें आसा वा आपणा हेरांतावन कितें आपूण वट्टू करता तें हेरांक बरें करच्यान तांचो आत्मो मात्र न्ही तांचें संवसारी जिवीत बरें करच्यान. आनी तुमचे मदें जायतीं जाणां असलीं आसात. तुमीच जावन समाज सेवा करतात मात्र न्ही समाज सेवा करतल्यांगी तुमचो व्हड पाठिंबो आनी आदार आसा. जावं पुरो तुमच्या घरांनी थोडीं कार्यक्रमां चलतना तुमी आश्रमाक भेट दितात. थंयसर तांचे सांगता तुमचो संतोश वांटून घेतात. मात न्ही तुमचे लागीं पयशांची वा दुडवाची कुमक मागून आयिल्ल्या वेळार तुमी वर्त्या मापान तांकां दितात. आज आमच्या समाजेंत असले समाज सेवक काम करूंक जाता जाल्यार तुमच्या उदार मना वरवीं. आनी तुमीच जावन थोडीं असल्या बऱ्या कामांत आसात. हें तुमचें बरेंपण हें तुमचें व्हडपण आमी वळखून घेता. तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी विशेश रितीन समाज सेवेंत आपणाकच मेतेर केल्ल्यांक ह्या सगळ्यांचो उडास आमी काडून घट्ट 2 ताळयो दिवन तांकां आमी अभिनंदन पाठवया. पळोवन न्ही भयणीनो ह्या 9व्या दिसाच्या पयल्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात मानदीक बाब विनोद लोबो. गांवांत ते बेळतंगडीचे ते गाजारां भुरगीं एकलो घर सांबाळटा. एकली भयण इटलींत वावर करता अर्सलायन मेळाची. आनी फादर विनोद आमचोच कर्मेलीत याजक प्रस्तुत बेंगलोरांत आमच्या प्रोविन्शियलाचो सेक्रेटरी जावन काम करता. पळया एका कुटुंबांत तेगा भुरगीं आनी दोगां देव पोवण्याक गेल्लीं आसात. वर्तें आदर्श आमी हर एकल्यांनी आपणायजेत आसलें. आनी फादर विनोदाची एक वर्तो शेगूण कितें म्हळ्यार तो बारीच सिस्टमॅटीक मनीस. खंयची वस्तू खंय दवरची थंयच दवरची. आनी ताच्या रुमाक दोळे दांपून काळोखान गेलें जाल्यार ती वस्तू हाडूंक
कांय तोंदरे जावचे ना आनी न्ही मात्र वस्तू सांबाळच्यांत हर एक संगत आयोजन करच्यांत वेवस्थीत रितीन मांडून हाडच्यांत ताचो उखिल्लो हात त्या देखून प्रोविन्शियलचो सेक्रेटरी म्हळ्यार तितलें सुलाबायेचें काम न्ही वरती जबाबदारी ताच्या खांद्यार आसा आनी ती जोगसाणेन प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान तो सांबाळटा तुमचे समेस्तांचे नांवे हे सकाळींचे मीस पेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या आनी ह्या नोवेनाचो नियाळ दिल्ल्या तांकां तुमचे समेस्तांचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा कोयरिस्तांक वाचपां वाचल्यांक आनी ह्या सकाळींच्या वेळा इतल्या व्हड संख्यान हजार जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा भोवन आनी भयणीनो फाल्यांचो दीस फेस्ताचो आनी मोठ्यान तुमचे लागीं ह्या फेस्ताचो विवर हांव दिवंक कशें येता फाल्यां सकाळीं 6 वरार कोंकणीन मीस आसा बಳ್ಳारीचे बिस्प अदीक मनादीक दोतोर हेनरी डिसोजा हे मिसाचें बलिदान भेटयतले त्या उपरांत 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत मीस 9 वरार आनी 10:30 वरार कोंकणी भाशेन मीस फाल्यांचो दीस रजेचो आनी 10:30 वरार भुरग्यांक एक विशेष मीस आसा आनी ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा आमचेच दीसचे निवृत्त गवळी बाप प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयतले फादर रोमन पिंटो देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ दितले आनी त्या उपरांत मोठवें आराधन आनी भुरग्यांचेर विशेष आशिर्वचन आसतलें आनी 2:01 वरार कन्नडान मीस आसा आनी त्या उपरांत सक्कड भक्तिकांक जेवण आमी वाडटले आनी सांजेर फेस्ताचें आनी एक दाबाचें मीस सांजेर 6 वरार आनी अदीक मनादीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मोरेस झांसी दिएसीसचे गवळी बाप गांवांत निरुडेचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसतले हो फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस दुसऱ्या दिसाय सेम टायमींग मिसाची 2:15 कन्नडच्या बदलाक मलयाळमान मीस आसतलें आनी 10:30 वरार सुमेस्त पिडेस्त आनी प्रायोंत बसत भेटोवचें जावन आसा आनी ह्या दिसा अदीक मनादीक दोतोर एलायस फ्रँक आतां आसनसोल दिएसीसचे गवळी बाप आमचे संगी आसतले आनी बुधवारा दीस सांजेचे मीस जातच मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी अपुर्बायेच्या रितीन एक युकरिस्तीक पुरशांव काडटले हांव आल्तारीतावन त्या गेटींतल्यान वचून मार्गार वचून मेन गेटींतल्यान आमी भितर येतले हांव आदल्या वर्सा सुमार 7,000-8,000 लोक ह्या युकरिस्तीक पुरशांवाक आसलो ह्या 9 दिसांनी आमी कितें देवाचीं बेसांवां जोडलेलीं आसात न्ही मात्र 9 दिसांनी वर्साच्या हर एका दिसा पवित्र युकरिस्त तावन बाळक जेजू तावन मोरयेमचे माये तावन आमी जोडलेलीं बेसांवां आसात ह्या सक्कड बेसांवाक आमी ह्या पवित्र युकरिस्ताच्या पुरशांवा मुखांतर अर्गां दिवया ताचें आराधन करया ह्या पुरशांवांत मिसांत भाग घेवंक तशेंच फेस्ताच्या हेर मिसांनी भाग घेवंक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता दोनी दिसा 2:15 भक्तिकांक जेवण आसतलें आनी ह्या नोवेना बाबतीं खर्चा बाबतीं तुमी तुमचो आदार दिते आसात ह्या तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटना तुमकां कळीत आसा 11 दिसांचो दाबाजो सुलाबायेन जायना जायत्या जाणांनी तांचो वावर दिला जायत्या जाणांक आमी बील फारीक करूंक आसा तुमचें उदार मन आनीक आमी शेत हांव देव बरें करूं आतां नोवेना खातीर दिंबी मोडया मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडाक गूण कर दैवीक वयस म्हळ्यार नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या स गरजांनी तो पावता प्रागस जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता सर आमची तेसांवां वैयक्तीक तेसांवां बाळक जेजूच्या मुखार दवरया मागीर आमी सामाजीक कार्यकर्त्यां पासून निस्वार्थपणी सेवा करनासात दुबल्यांक कश्टतल्यांक कुमो करनासात तांच्या वैयक्तीक तेसांवां खातीर आमी मागया साबार जाणांनी आमचे लागीं तांचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या तांचोय आमी उगडास काडया
आमची वैयक्तीक ते सवां जावं आमच्या कुटुंबा बसत आमच्या बसत वा एरां बसत सर ते सवां बळक जेजू मुखार आमी दवरया बावार्थान बळूक जेजू आमकां दिता म्हणल्या तेच बावार्थान आमी आतां मागया. सर आमची ते सवां बाळका जेजू मुखार दवरून सांगात आमी सांगया ए भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उकाळलेलो आसता तुका पातयेन येनवलो मारतल्यांक सगळ्यांक दायेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन भरलेले सेमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फळाचे कुशीचे जेजू देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे बाळक जेजू लागीं मागणे ए आजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक आकुलची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे तितले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवंक दी काड आमचे वयलीच कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बाबा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुचांक सदां सर्वदा आमेन. थोडो वेळ मौन रावया. बळका जेजू मुखांतर आमकां लाभल्या सुरूकारांक आतां आमी बळका जेजूक अर्गां दिवया. एबो उद्धार बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकोळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाचे इमाजी मरिफात तुजी भोग सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक मजो जोडून दीत सर तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. नव्यानाचे विशेष मागणे बाळका जेजू तुज्या परगट मिसावा वेळार गवळीनांतल्या शेलयां पोरी निराशेन भरलेल्या तुज्या परजेक पळोवन तुजें काळीज सुरसुरलें असलो सुरसुऱ्याचो उजो काळजान पेटोवन समाजांतल्या दुबल्या दणसल्ल्या आनी अस्कत्यांच्या चिनयेंत बरवशाचे किर्ण फाकोवंक निस्वार्थपणी वावरच्या सर्व समाजीक कार्यकर्त्यां पासत आमी मागता हें एक आपोवणें कशें स्विकार करून ह्या वावरांत जायते विरोधपण दगदवणी आनी वत्तड फूड करूंक मेळ्ळ्यारी फाटी सरनासतना अचल रावच्या तांच्या मिसांवाचेर तूं तुजी दिश्ट घाल आनी तांचे विरोध फडकिरे आरोप येताना तांचे सांगात रावंक अधिकारार आसलेल्या मनशांची मनां उजवाडाय अशें आनीकी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां तुजी कृपा दी आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बागायात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना.
जेजू तुझे बिना कोण दुसरो ही संगता ये जेजू तुझा मुझो आसू तू राम जेजू तुझे बिना कोण दुसरो मुखार पुत्रा सोपे अवकार मोर्या आशीर्वादी बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आम्ही एक महत्वाकांक्षी अपूर्वचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आणि या योजने मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळे घर बांधून दिवचे योजन आम्ही आसा केला. हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणताना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानपण सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपासारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजना असता. तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशिप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत टर्न आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें.